जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणां आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्या तानेल्यान भुगेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार दिता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां हे फुडारीच्या पुस्तकांतल्यान 13:19-8वी वड. प्रितीच्या भाव भयणां हें देवाचें उतर आमी आयकुया. देवाच्या उतराची सजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी भरुया आनीक इल्लोसो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. तर आमी सगळीं हें पवित्र पुस्तक उक्तें करून फुडाराचें पुस्तक 13:19-8वी वड आमी वाचुया. तेन्ना मानवान सर्वेस्पराक अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, हांव तुका विनयतां. तुवें पाठयलोलो तो देवाचो मनीस आमचेशी परत येवं दी आनीक जल्मोचो आसा त्या भुरग्याक आमी कितें कात करूंक जाय तें आमकां शिकोवं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणां ह्या वेळार आमी हें देवाचें उतर फुडाराच्या पुस्तकांतल्यान 13:19-8वी वड आमी इस्कुटावया. देवाच्या उतराची सजमणी आमी घेवया. तर हो मानवा हो देवान विचून काडलेलो आसलो आनीक जेन्ना देव ताका भुरग्याचें देणें दिवचो आसलो आनीक हो सॅमसन ह्या भुरग्याचो हो बापूय जावन आसा. आनीक देव हो सॅमसनाक ह्या संवसारांत धाडच्या आदींच ह्या सॅमसनाच्या बापायशी देव उलयता. आनीक हो मानवा जो सॅमसनाचो बापूय परत एक पावट मागण्यांत बसता आनीक देवाक उलो मारता आनी म्हणटा, सर्वेस्परा, हांव तुका विनयतां. हांव तुका येवकार दितां. तुवें पाठयलोलो तो देवाचो मनीस आमचेशी परत येवं दी आनीक जल्मोचो आसा त्या भुरग्याक आमी कितें कात करूंक जाय तें आमकां शिकोवं दी. तर हो मानवा म्हणटा देवाक, हांव तुज्या लागीं परत एक पावट मागतां, जो तुवें तुजो मनीस धाडलोलो आमचेशी ताका परत आमचेशी धाड आनी आमकां जें कितें आदीं तो उलयल्लो तें आमकां परत त्या भुरग्या वयर आमकां सांग. त्या भुरगो जेन्ना जल्मतलो त्या भुरग्याक आमी कितें कात करूंक जाय तें आमकां शिकय म्हणून हो मानवा देवाताय मागता मागण्यांत बसून. तो प्रितीच्या भाव भयणां जेन्ना देवाचो प्रवादी आमचे ताय येता आनी आमकां सांगता कितें बरी खबर आमकां सांगता, एक भुरग्याचे धेण्याची खबर आमकां सांगता, जाल्यार आमी तें कान दिवंक गरजेचें. अशे परीन हो मानवा सजमोक ना जेन्ना देव ताचेशी उलयता येवन तेन्ना तो तें देवाचें उतर सजमोक ना. आनीक सजमना म्हणटच तो परत एक पावट देवाक प्रार्थन करता आनी देवाताय मागता. जाल्यार आमी त्या मानवा भाशेन आमी मागोंक जाय. जरी तर आमकां तें सजमना, देवाचें उतर सजमोक ना, जाल्यार परत आमी देवाताय मागण्यांत बसून आमी तें देवाताय ताचो जापाप आमी मागोंक जाय. आनी जेन्ना आमी जण एकली मागण्यांत बसतलीं देव आमचो प्रश्नाचो जापाप आमकां दितलो. जसो मानवाक ताणें परत जबाब दिलो तेच परी आमकांय जबाब तो दितलो. तर प्रितीच्या भाव भयणां देव आमकां भुरगें दिता, भुरग्याचें देणें दिता, जाल्यार त्या भुरग्याची वाडाय त्या भुरग्याच्या जिवितान कितें आसा ताका रस्तो दाखोवंक तुमी सदांच देवाच्या हातांत घालात. आनीक जांकां भुरग्याचें देणें आजून फावो जावंक ना जाल्यार तांकां एक दीस
जेरू देव तांकां भुरग्याचें देणें फावो करतलो, कित्याक ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां वाडात आनी चोडात जाल्यार तुमी वाडटलीं आनी चडटलीं. तुमचो घोराबो वाडटलो आनी तुमचो घोराबो चोडटलो त्याच जेजूच्या नांवान. कित्याक हे पवित्र पुस्तकांत बरयलां ते सगळे प्रॉमिसीस बरयल्ले आसात आनी हो पवित्र पुस्तक हे जिवें उतर आमी पाडूंक जाय. तो प्रितीच्या भाव भयणांचो हो ल्हानसो एक विशय आसलो ज्या फुडाराच्या पुस्तकांतल्यान 13वें वर 8वी वड आमकां शिकयताली आनीक तीच शिकवण हांवें तुमच्या मुखार तुमच्या समयार हांवें दवरल्या. आनीक हे वेळार जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयतात तांकां हांव विनंती करता, जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात. जांकां कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी वाटात, तांकां दियात. आनीक जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर तुमी परगट करतलीं देव तुमकां इनाम दितलो, कित्याक सगळ्यांक हो संदी दिल्ली आसा देवाचें उतर परगट करूंक. आनी देवाचें उतर हें चारूय कोनशांनी जावं दी. आनी जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयतात तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.